पडलेलो, बाटल्यो पडलेल्यो हे सगळ्यांनी मिळून काढलेले आसा। तशेंच रस्त्याच्या सायडीनूय बीन साफ सफाई केल्लेली आसा। खास करून आयज सगळ्यांक सांगूंक सोदता ह्या निमतान की स्वच्छता ही खूप महत्वाची आसा। आमच्या भारतीय संस्कृतीन जर आमी प्राचीन काळान जर पळयत जाल्यार ऋषी मुनींनी सामको आमकां एक हे घालून दिल्लो आसा की सुरवातीक सगळ्यांत पयलीं सकाळी स्वच्छता करप, घरांची स्वच्छता करप, घराच्या भायली स्वच्छता करप। स्वच्छता ही खूप गरजेची, कारण आम्ही आता पळयल्लें आसा की वेगवेगळ्या तरेचे फाटी गुजराताक प्लेग येयलो तेन्ना एक्चुअली मूळचें कारण म्हणजे उणीर प्लेग येवपाक त्या टायमार गुजरातान, आणि मोठ्या प्रमाणात तो रोग मागीर स्प्रेड जालो। उणीर म्हणजे बाजार एरियान बीन पळय जो कचरो साचलेलो आसता तेतून चड उणीर बीन जाता। सो सगळीकडे स्वच्छता दवरप हे खूप महत्वाचें, आणि त्याच्या पासूनच स्वच्छता जेन्ना आमी बरी दवरता पळय तेन्नाच आमी रोगराई पासून संरक्षण आमकां मेळोंक शकता। आयज आमी पळयलें कोविडच्या टायमार सुद्दां स्वच्छतेक खूप म्हत्व दिल्लेलें आसा। हात आमकां परत परत धुवंक जाय, सॅनिटायज करूंक जाय, हे सगळें महत्वाचें आसा आमचे हेल्थ जर आमी बरें सांबाळटले जाल्यार। हांव सगळ्यांक आव्हान करता की रस्त्या सायडीक कोण बाटल्यो उडयता, कचरो उडयता तेंच्यांनी तो न उडोवचो, आणि आपलो सगळो हो पिळण गांव आणि आमच्या गोंय आमी स्वच्छ दवरुया। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन एक आमकां हाक दिल्लेली आसा स्वच्छ भारत अभियानाची, आणि त्याचो बरोच इफेक्ट जाल्लो आसा। फाटली बरीच वर्सां आमी पळयता की वचत थंय क्लिनलीनेस ड्रायव्ह चालू आसता। आमच्या गोंयानूय बीन आमच्या पिळण गांवान, आमच्या सालिगांव मतदारसंघात सगळीकडे ही स्वच्छता ड्रायव्ह चालूच आसता। भारतीय जनता पक्ष साळगांव मतदारसंघ आयोजित आयचो हो ड्रायव्ह प्लास्टीक स्वच्छता मोहीम, हेजो मेन उद्देश हो ड्रायव्ह करपाचो की सगळ्यांक खबर आहा की 23 जून डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचो बलिदान दिवस, आणि त्या दिसाच्यान 6 जुलै पर्यंत पक्षान असो कार्यक्रम करपाक सांगला की सगळीकडे स्वच्छता अभियान अख्ख्या मतदारसंघ, अख्ख्या गोंयान आनी देशभरान हो सगळीकडे स्वच्छता अभियान आसतलें, वृक्षरोपण आसतलें, जाता तितकें प्लांटेशन करप आसतलें। हो पार्टीचो कार्यक्रम आयज आमी हांगा सांवळ्या पिळण गांवान, हांगा आमचें गणपती विसर्जन आहा, ही सायड आमी स्वच्छ दवरपाक लागून आमी हो ड्रायव्ह केल्लो आहा आयज हांगा। हेका बरो प्रतिसाद सगळे भारतीय जनता पक्षाचे युवा कार्यकर्ते स्पेशली हांगा आहा, महिला आहा, तशेंच आमी जे पंचायत आमचे सगळे वांगडी हांगासर आहा। ही पिलेन पंचायत तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान आमी एक आदर्श पंचायत आणि क्लिनस्ट पंचायत म्हणून अख्ख्या गोंयाभर आमकां वळखली जाता, आणि आमकां हेजो 2018 एवॉर्डूय मेळ्ळे, आणि हेजें श्रेय सगळ्या युथांक वयता, महिलांक वयता, सगळे आमच्या तमाम पिळणच्या वासियांक वयता। आमी सावळ्या पिलेन सावळे ह्या गांवान आसा, हांगासर तळें आसा, हांगासर आमच्या मदीं आसा आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर रुपेश नायक, आमचो एक सरपंच अजय गोवेकर, संतोष बांदोडकर, आमचे मेंबर करण गोवेकर, आणि हांगासरले सगळे आमचे पिल्यांचे नागरीक। आयज आमी भारतीय जनता पक्षान आमकां सांगलें की स्वच्छ ही मोहीम करप म्हणून, ते खातीर आयज आमी पिळण गांवान सावळ्या ह्या गांवान आसा, आणि हांगासर तळें आसा। ह्या तळ्याच्या भोंवतणी जी कितें घाण आसली, जी गार्बेज, जे प्लास्टीक, जे बॉटल्स, जे कितें आसले ते आमची पंचायत तशेंच हांगासरले नागरीक सगळे पिल्यांचे नागरीक सगळे एकटे जावन आयज आमी साफ केल्ले आसा, आणि मागता सगळ्यां कडेन की आमचो पिलेन गांव तशेंच आमचें गोंय स्वच्छ दवरपाक नरेंद्र मोदीचे ध्येय आसा की आख्खो आमचो जो भारत देश आसा हो कचरा मुक्त जावचो। ते खातीर सगळ्यां कडेन मागता आमचो पिलेन गांव तसो आमचो गांव गोवा तशेंच आमचे संपूर्ण भारत हे स्वच्छ दवरचे, आणि सगळ्यांनी हेका हातभार लावचो।